आमकां जाय 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 वडल्यान आता हांव रिटायर जावपाक पावलें फक्त म्हाजे आतां 4 वर्सां उरल्या म्हाका आतां बेगिना बेगीन मातसो लावचो स्टाफ म्हाका जस्ट 1 year जाला आतां तेज्या पयलींची बॅच आहा ताका 8 वर्सां जाला एक गव्हर्मेंटाचो रूल आसा की 8 वर्सां तुम्ही डेली वेजीस काम करपाचें म्हटल्यार नोटिफिकेशन तेंचो लॉ आसा तो तेंच्यांनी फ्रेम केल्लो आसा आमी तेज्या अशें वयर कितें मागिना की 8 वर्सां जालीं तुमकां टेम्पररी स्टेटस वीथ 6 पे लागतलो अशें तेंचो नोटिफिकेशन आहा तेज्या अंडर आमी 8 वर्सां डेली वेजीसाचेर 8,000 10,000 काम केलां आनी आतां तो पिरियड कंप्लीट जाला पिरियड कंप्लीट जावन थोड्यांक 8 वर्सां 9 वर्सां न्हू 14 वर्सां जाल्या आनी 14 वर्सां जावन सुद्दां ते इम्प्लिमेंट करूंक सोदिना म्हटल्यार हो एक तेंच्यांनी केल्लो कायदो आनी त्याच कायद्या अंडर ते आपूण फॉलो करिना तेज्या खातीर आमकां पावसान येवन भिजोन तेंचे कडेन भीक मागचें पडटा की तुमी केल्लो जो फ्रेम रूल केला तो आमकां इम्प्लिमेंट करा म्हणून पूण आयज कितें आयज हे पळय सगळ्यांक आपोवन ते मिनिस्टर सीएम सगळ्यां कडेन आमकां भोंवचें पडटा की सर अशें अशें आसा नोटिफिकेशन आसा तुमचें तेच्या अंडर आमी मागता आमी 6 पे 10 पे रेगुलर करा हो डिमांड ना आमचो तर तुमी बरयला तेंच मागता आनी वर्सा आमकां एक 4 आनी 6 रुपया इन्क्रिमेंट मेळटा वर्सा 4 आनी 6 रुपया आतां खंय म्हणून अशें आहा की ते इन्क्रिमेंटान कितें जातलें 4 आनी 6 रुपया ह्यो इन्क्रिमेंट आतां आमी कितें 8 वर्सां रावले आमी कितें डिमांड करता 8 वर्सां जाले उपरांत जो पियस लावपाक तोच लाया तुमी दिल्या त्या नोटिफिकेशना अंडर आमकां तो लाया त्या खातीर आमकां सगळ्या कडेन मिनिस्टरा कडेन हेच्या कडेन डिमांड करचो पडटा एक्चुअली ते करपाची गरज ना तुमीच केल्लो फ्रेम तो तेच्या अंडरूच ते तुमी करूंक जाय आसलें आमी 18 जाणां आसा फर्स्ट बॅचीची आमी 2007 जॉइन केल्ले PWD लेबर सपोर्टसाठी आनी आमकां सांगलेलें 8 वर्सां कंप्लीट जाता तेन्ना आमकां टेम्पररी स्टेटस दितलो म्हणून आतां ती 8 वर्सां कंप्लीट जावन आतां परत दुसरी 8 वर्सां कंप्लीट जावपाक येतली टोटल आमकां 15 वर्सां 4 म्हयने जाले अजुनूय आमकां टेम्पररी स्टेटस मेळना दोगा भुरग्यांची आमी शिक्षणां ह्या 12,000 करपाक शकना सो आमी इतलेंच मागता की बेगिनाच बेगीन आमकां टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हणून 8 वर्सां पूर्ण जाल्या पण तेंच्यांनी सांगलें टेम्पररी स्टेटस लायता म्हणून आज पर्यंत आमकां लायलें ना आनी आमकां तितून जो पगार मेळटा तितून आमच्यांनी घर करूंक शकना पेट्रोलाकूच 3,000 वयता आनी हांगा फोंडेच्यान मडगांव वयचें पडटा म्हणून तितलेंच की सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आहा की तेंच्यांनी बेगिनाच बेगीन टेम्पररी स्टेटस लावचो मातसो सेंटराक हांगा डीए रिवायज जावनी इमिजिएटली सेक्रेटरीयेटान जे स्टाफ बसल्या पळय ते आपलो डीए इमिजिएटली रिवायज करता एज पर द सेंटर तेन्ना तांकां स्टेट ट्रेजरीचेर भार पडटा हें तांकां कळना आनी बारीक मनशां बारीक कामगारांचो जेन्ना प्रश्न आसता सॅलरी वाडोवपाचो तेन्ना तुमच्या राज्य तिजोरीचेर भार पडटा म्हाका दिसता लज दिसता सांगपाक की अति शिकलेले मनीस जे थंय बसले पळय फायल चेपून तेंच्यांनी आतां थंय सुदारपाची गरज आसा हे जे लोक हांगा पावसान नवल्यात पळय ते तुमच्या कडेन व्हडलें कितें मागना 7 पे मागना ते फक्त टेम्पररी स्टेटस मागता आनी कित्याक मागता की तुमीच तांकां बरोवन दिला एट द टायम ऑफ अपॉयंटमेंट की 8 वर्सां जाल्या नंतर तुमकां टेम्पररी स्टेटस मेळटलो हांगा 2015 8 वर्सां जाल्लेले आसा आनी फुडें इवन 7 वर्सां हें कांयच ना हो इनजस्टीस कोण वजा पडटलो 2019 पर्यंत तुमचो मुवमेंटूच जावनासलो 2019 तुमची फायल प्रोसेस जावपाक स्टार्ट जाल्या ती सुद्दां सामकी कासवाच्या गतीन चलताली 4 जानेवारी 2022 मोर्चा काडलो म्हणून आतां खंय तरी सेक्रेटरीयेटान पावल्या आनी प्रत्येक ऑफिसर आपल्याक जाय तसो डिमांड करता की हे व्हेरिफिकेशन जाय ही आपली क्वेरी आसा अरे कितले तुमी क्वेरी काडटले बारीकशा लोकांच्या फायलीचेर हांगा येदे व्हडले प्रोजेक्टाचेर जाय आसले पळय तेन्ना तुमी कांय काडूना आनी हे बारीक लोकांचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तुमकां 100 क्वेरी काडच्यो पडटा आनी हेका विचारपाक आमचो लोक प्रतिनिधी कोणूच तयार ना एसेंब्लीन हे विशय काडप गरजेचे जे जनसामान्यांक अफेक्ट जाता पळय ते काडप गरजेचे आयज म्हाका दिसता PWD लेबर सप्लाय सोसायटी हो मुवमेंट चालू केला हो उर्बा दिसलो बाकीच्या सोसायटीनी आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटान जो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा जे पिळे वयता खंय ना खंय आस आसता तांकां की आमी एक दीस परमनंट जातली खंय ना खंय आपलो आमदार किंवा आपलो मंत्री किंवा आपलो एरियांतलो आपलें नांव रिकमेंडेशन करतलो
आनी आमकां रेग्युलरायज करतलो ह्या आशेन कितलेशे जाण मरून गेले आनी कितलेशे रिटायर्ड जाले पूण हेंची व्यथा आयज पर्यंत कोणूच समजूंक शकलो ना. आतां म्हाका दिसता टायम जाला की प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे कॉन्ट्रॅक्टर स्टाफ आसा तेंच्यांनी मुवमेंट करपाची गरज आसा. उलटें जेन्ना सरकार आपूण पोस्ट जॉब काडटा पळय तेन्ना 10 ते 20% जे सोसायटी एम्प्लॉईज आसा एलिजिबल तांकां ते पोस्ट सोडूं जाय अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय. पीपल फ्रेंडली पॉलिसी आसपाक जाय. MLA फ्रेंडली आनी मिनिस्टर फ्रेंडली पॉलिसी आसूं जायना. डिमांड आमचो बेगीच्या बेगीन तांकां एरियल्स आनी टेम्पररी स्टेटस लागपाचो. जे कोणाचे ड्यू आसा आतां टेम्पररी स्टेटस तांकां तो एलिजिबल करपाचो. सेकंड पॉयंट जो तांकां अनफेअर प्रॅक्टिसीस जे कॅरी केल्यो वता खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटान ते स्टॉप करच्यो. आनी जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करता आमचो स्टाफ थोडे एम्प्लॉईज हांगाच्यान जवळ जवळ दिसाक 80 किलोमिटर्स ट्रॅव्हल करता. म्हयन्याक ताका 3000 रुपया पेट्रोलाकूच गेले. सो अशें जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करता ताका नियर बाय लोकेशन आमी म्हणटा घरा सायडीन हाडून दिली पण ताका लागच्या लागीं खंय कितें आसा पळय थंय ताका प्लेस करता.